दरवर्साक कार्तिक म्हयन्याच्या दशमीक नार्वेच्या श्री सप्तकोटेश्वर आणि श्री कालभैरव ह्या दोनूय देवांच्यो पालख्यो नारायणराव सूर्यराव सरदेसाय हांच्या समाधीक भेट दितात। 1547 वर्सा ह्याच नारायणराव सरदेसाय हांच्यांनी पोर्तुगेजांच्या चपक्यांतल्यान श्री सप्तकोटेश्वराचें शिवलिंग सुरक्षीतपणान सोडयल्लें। तेन्नासावन फाटलीं 475 वर्सां ही परंपरा सुरू आसा। ह्या वेळार सरदेसाय घराब्यांतले वांगडी ह्या सुवाळ्याक हजर आसतात। आपूण मंत्री जाल्लो तेन्ना श्री सप्तकोटेश्वर देवळाचें नवनिर्माणाचें काम करून घेतिल्लें, मात थंय कसल्याच प्रकाराचो आतां विकास जाल्लो दिसना। येवपी 2 वर्सां सरकारान जर कांय केलें ना तर आमी सरदेसाय घराबो ह्या परिसराचो विकास करून येवपी पिळगेक इतिहासाची वळख करून दितले अशें फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय उलयला। 2012 जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना पयलेंच बजेट जेन्ना बाब मनोहर पर्रीकारान प्रेजेंट केल्लें तेन्ना ताणें सप्तकोटेश्वर देवळाचें म्हणल्यार रिस्टोरेशन परतें करप हें ताणें घेतिल्लें म्हळ्यार एनावन्स केल्लें। पूण 5 वर्सां आमी तेन्ना पळयलें कांय जालें ना। आतां जेन्ना तुजो कुलदेव आनी तूं मंत्रीपद तुका मेळटा तेन्ना हांवें मागिल्लें म्हणटा तें आर्कायव्ज आर्किओलॉजी हें देवळाचें काम सुरवात करून कंप्लीट करतलो आनी ताजे खातीर आमी डेडिकेटेड मनीस दवरलेले जे हेंच काम पळोवपी आशिल्ले आनीक सगळें सुरळीत जातालें आनी बरें काम जाल्लें आनी जें रिस्टोरेशन जालां तें बरें रिस्टोरेशन जालां। ताजे मागीर ह्या मया मतदारसंघात आमी आमचो कॅन्डिडेटूय बी घालो आनी जें काम अधुरें उरिल्लें म्हणल्यार बेजिकली एक सर्कीट आमी डेवलप करूंक सोदताले वीच इज स्पिरिच्युअल टुरिजमा खातीर आनीक मया लेक एज अ टुरिस्ट स्पॉट हें दोनूय कोरिलेट करून एक सर्कीट जें इवॉल्व करूंक सोदतालें तें काम जालें ना। फक्त देवूळच कंप्लीट जालें आनी जें देवूळ कंप्लीट करपाक व्हडलो रोल असो नाशिल्लो तांणी चड गाजयलें। फुडलें काम जें कितें आहा तें तशेंच उरलां आनी आमी पळयतात की ह्या आमच्या देवळाक आमचो फक्त कुलदेव न्ही पूण छत्रपती शिवाजी महाराजाचें हांगा हातून कॉन्ट्रिब्युशन आहा देवूळ बांदपाक। आज छत्रपती शिवाजी महाराजाचो इतलो जयकार जाता गोंयांत आनी जे बसतात ते आपल्याक दैवत म्हणून छत्रपतीक मानतात अशें म्हणून सांगतात पूण ताजे फुडें तें काम कित्याक जायना हो प्रश्न म्हाका दिसता आयच्या सरकारान उत्तर दिवंक जाय। तें जें काम जाल्लें पयलीं घेतिल्लें तितलेंच कामाचेर तें उरलां। ताजे फुडें 2 तळयो मागीर तें सर्कीट इवॉल्व करप मागीर लोकांनी हें कंटिन्युअसली येवन पळोवप ही आमची हेरिटेज। ही हेरिटेज दाखोवपाचें काम जें सरकारान करूंक जाय आशिल्लें तें जायना आनी तें म्हाका जर ह्या सरकाराच्यान हे 2 वर्सांत जालें ना तर फुडें आमच्यान तें करूंक जाय। फुडलें सेशन जाता तेन्ना हांव हें डिमांड करतलों आनी जर सरकार असो तसो तयार जायना जाल्यार मागीर तें फुडलें आमी करूंक शकता। आमची सरदेसाय फॅमिलीन हें देवळाची स्थापना करपाक जर आमी एक ऑलमोस्ट 500 वर्सां पयलीं जर आमी कॉन्ट्रिब्युशन आमचें आशिल्लें जाल्यार आतां ती समाधी बरी करपा खातीर आमच्यान ती कापाजल आहा। सरकार जर करपाक फाटीं फुडें येता जाल्यार आमी तें फुडल्या वर्सा पयलीं आमीच तें काम सुरवात करून आमी कंप्लीट करता आनी आमी ताजी एक प्रॉपर हिस्ट्री डॉक्युमेंट करता। आमचे भितर खूब जाण आसात संजीव सरदेसाय बी तांणी हाजेर बरयलेलें आहा, भावूय आहा आनी आर्टिकलां बरयल्या आनी ताजेर कंप्लीट हिस्ट्री फुडले जनरेशना खातीर दवरूंक जाय आनी बेजिकली फॉर पॉस्टेरिटी म्हणटात पळय आमी पॉस्टेरिटी खातीर उरपा खातीर तें आमी करूंक शकता आनी तें करूंक जाय। आज कार्तिक शुद्ध दशमी म्हणजे हिंदू कॅलेंडर मंथाचो फूल मून आशिल्लो 10वो दीस। आज 2 पालख्यो सप्तकोटेश्वराच्या देवळांसून आनी काळभैरवाच्या देवळांसून आमचो जो मनीस ज्या एक सरदेसाय जो नारायणराव सूर्यराव म्हणटा तो ताणें जे पळय आज स्थापन केल्लें आज 475 वर्सां जाता ताका आयच्या दिसा केल्लें ताणें ताका लागून ताच्या समाधीचेर ताका मान दिवपा खातीर आपणाक वाचयलो हो मान दिवपा खातीर आज सप्तकोटेश्वर आनी काळभैरव दोगूय येतात आनी ताका मान दितात ताच्या समाधी कडेन रावता आनी परते येता। तांणी 1547 थंयसून लिंग हाडून लाटंबरशे दवरलेलें लाटंबरशेसून 1549 ते हांगा हाडून स्थापन केल्लें एका गुहेन। आज जेन्ना पळय आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान क्लीन केलां तातूंत तुमकां ती पयलींची गुहा बी दिश्टी पडटा।